21वे शतक हे संधींचं आणि आव्हानांचं आहे. विज्ञानाने लावलेले अनेक शोध, तंत्रज्ञानामुळे झालेले अद्भुत बदल यामुळे मानवी जीवन गतिमान तर झालं आहेच, परंतु त्यासोबत ते गुंतागुंतीचं देखील बनलंय. संधींचा आणि आव्हानांचा पाठलाग करताना मानवी जीवनात ताणतणाव आणि विविध आजार बळावू लागले. यातून बाहेर पडण्यासाठी प्राचीन भारतीय संस्कृतीने आखून दिलेली नियमित योगासन करणं ही संकल्पना आता नव्याने मूळ धरू लागली आहे. आजच्या धकाधकीच्या जीवनात आपला आहार विहार याबद्दल नव्यानं विचार करण्याची तसंच यामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. बेंड जात असताना श्वास भीतर भरपाचो आणि एकदा श्वास भीतर घेऊन सायडीक बेंड जाय. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी योग करण्याचे फायदे लक्षात आल्यानंतर योगा करणाऱ्यांचं प्रमाण सातत्यानं वाढतं आहे. योगासनांना मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेता विशिष्ट प्रकारच्या व्याधींसाठी विशिष्ट प्रकारचा योग प्रकार शिकवण्याचा कलही वाढला आहे. आम्ही गेल्या 15-20 वर्सां ह्या संस्थेक जुळलेला हा पतंजली. आयच्या ह्या धकाधकीच्या जिवनात आम्ही जो ऑफिस लोक काम करता, कॉम्प्युटराचेर करता, लॅपटॉपाचेर करता, तांकां मानेचो त्रास जाता, फ्रोजन शोल्डर जाता, दोळ्याचे त्रास जाता. ह्या सगळ्या त्रासांक हे थोडेशे टिप्स हांव तुमकां सांगूंक सोदता. जाका दोळ्याचो त्रास जाता तेणी सदांच गरम उदीक तोंडान भरप कोमट आणि थंड उदीक दोळ्याचे सवकास एक 20-25 फावटी मारप. तेतून तुमचो थोडोसो त्रास कमी जाता. जेन्ना तुमी जेवतकूच हात धुवपाक वता, सकाळी ब्रश करतकूच थंय करूं शकता, रातचे न्हिदताना करूं शकता. दिसाक 3-4 फावटी अशें जर केले जाल्यार दोळ्याचे तुमकां खूब फायदे जावंक शकता. दुसरे दोळे आसा न्ही ते रावंड फिरोवपाचो प्रयत्न करप. अशें रावंड फिरोवप, मोठे करप आनी ऑपोजीट डायरेक्शन. दोळे नेट्टान बंद करून ओपन करप, दोळे वयर सकयल करप आणि दोनूय दोळ्यान नाकाक पळोवपाचो प्रयत्न करप. आनी त्राटक हो विशय आसा. तुमी हात स्ट्रेट धरूं शकता, आंखड्यांक पळोवंक शकता, स्लोली हात सायडीन व्हरूंक शकता आनी त्या आंखड्याकूच पळोवप, मान हालोवप ना. परत तो स्ट्रेट सेंटराक हाडप. इवन तूं तो स्ट्रेट नाका कडेन हाडूं शकता. कंटिन्यू स्लोली हांव तुमकां आतां फास्ट मातशें दाखयता, तरी तुमी स्लो हें करूं शकता. ही एक्सरसाइज जाली. दुसरें आसा शोल्डर. खूब जाणांक पळयता आमी शोल्डर पेन जाता, त्या खातीर दोन्ही हात इंटरलॉक करप. उजव्या हातीन दावो हात खेचून घेवप, मानेच्या फाटल्यान धरप, हात जाता तितलो खेचून घेवपाचो प्रयत्न करप. मदीं येवप. सायडीन जेन्ना तूं हात व्हरतलो तेन्ना श्वास घेवपाचो आसता आनी मदीं येताना श्वास सोडीचो आसता. अशें तुमी 4-5 फावटी करूं शकता. हांव तुमकां 1-2 फावटी हांगा दाखयता. ही एक एक्सरसाइज जाली. नेक्स्ट दोन्ही हात कानाचेर धरता आणि फूल रावंड फिरयता. कानाक टच जावंक जाय. श्वास घेत वयर आनी श्वास सोडी सकयल वचप. हांव तुमकां हे स्लो दाखयता. हे कमीत कमी 5 फावटी अशें तूं 20-25 फावटी सकाळ सांज करूं शकता. फ्रोजन शोल्डर ऑटोमॅटीक तुमचो कमी जाता. ऑपोजीट दोन्ही सायडीन अशें तुमी करप. मागीर दोन्ही हात धोपराचेर धरप. श्वास घेत दोन्ही उपर आसा ते मानेक टच करपाचो प्रयत्न करप आनी एकदम सोडप. पयलीं स्लो श्वास घेवप आनी सोडप. अशें तुमी 10-15 फावटी करूं शकता. मागीर मान आसा ती वयर सकयल वयर वयताना श्वास घेवप आनी सकयल वयताना श्वास सोडप. मागीर सायड वेज, रायट सायड, स्लोली लेफ्ट सायड. अशें तुमी सकाळ सांज करूं शकता. मागीर कान आसा तो खांद्याक टच करपाचो प्रयत्न, खांदे वयर उखलप ना, टच करपाचो प्रयत्न करप दोन्ही सायडीन.
आणि हाफ रोटेशन असता. मान सकयल धरप, राईट साईड, स्लोली लेफ्ट साईड. जशें तूं फाटल्यानूय करूं शकता. मान फाटल्यान धरप, इतले रोटेशन केल्यार पुरो. एक 3-4 फावटी करप. मानेचे म्हणटात तुमकां केन्नाच प्रॉब्लेम जावचो ना. अशा तरेन तुमी हे 2 एक्सरसाइज सिंपल करूं शकता. जर फुडें तुमकां एक्टीव जाय जाल्यार रायट हँड स्ट्रेट धरप, ताका इंटरलॉक करप आनी हात असो स्ट्रेच करून सायडीन व्हरपाक शकता. मागीर अपोसायड सायड चेंज करप, सावकाश प्रेस करपाचो प्रयत्न करप. तुमकां स्ट्रेचिंग जातलें, हांगा मातशें पेन येतलें, पण स्लोली फ्रोजन शोल्डर तुमकां आसा जाल्यार स्लोली बरें दिसतलें आनी बरो जाता. आनी एक आसा, शोल्डराक हांगा घट धरप, फाटल्यान व्हरप आनी अशें प्रेस करून दाव्या हातीन उजव्या हातीक मातसो प्रेस करून हात फाटल्यान व्हरपाचो प्रयत्न करप. सेम वे ऑपोजीट सायड. अशा तुमी हातीचे मानेचे व्यायाम करून तुमी ऑफिसान हे काम करू शकता. तिसरें आसा ताडासन. सबंद शरिराचे नोज आसा ती लूज करपा खातीर तुमी उबे रावन चड वेळ तुमी बसल्या उपरांत उबे रावन एक ताडासन करूं शकता. हात स्ट्रेट धरप, इंटरलॉक करप, परते करप. खुर्चेर बसला थंयच नाल्यार उबे रावन फक्त पोटाचेर उबे रावन तुमी अशें ताडासन करूं शकता. अशें 10-5 वेळा केल्यार पुरो. एकदम तुमकां फ्रेशनस येता. अशें तुमी हे व्यायाम करात, तुमकां खूब हेचो फायदो जातलो. आनी खंय योग क्लासीस आसा थंय जॉयन जायात. दिसाक 1 वर दियात. कमीच कमी 1 वर दिल्या उपरांत तुमकां आनंदी जिवन जगपाचो एक मंत्र मेळटा. संपूर्ण विश्वामध्ये आज आंतरराष्ट्रीय योग दिवस मोठ्या उत्साहाने साजरा होतोय. भारतीय संस्कृतीचाच एक भाग असलेल्या या योग विद्येला जगामध्ये मान्यता मिळाली आहे. ही बाब आम्हा भारतीयांसाठी मोठी गौरवास्पद आहे. रोगप्रतिबंधक आणि रोगनिवारक असा दुहेरी उपयोग असलेल्या या योग विद्येला प्रत्येक भारतीयाने आत्मसात करून नियमितपणे योगासनं केल्यास सुखकारक जीवन व्यतीत करणं सहज शक्य आहे. गणेश प्रसाद गोगटे, पणजी, गोमंतक.